दुसरो विशय जॉयल आसा तो म्हळ्यार लायटीचो. म्हाका दिसता एक क्रायमाचो विशय जालो. दुसरो जो शॉक आमकां बसपाचो आसा तो 2 दिसांची आमी JERCची हियरींग आयकली. ही हियरींग आयकतकीर वॉट आर युअर फर्स्ट इम्प्रेशन्स? Finally, government will go ahead. Eventually, they will go ahead with this hike. That is another issue. But इतून भितर प्रमोद कितें आसा, every year we have this kind of tariff hike. To an extent of 9%, 10%. एक पाटी 2018 11% जाल्लें. विश्वजितान मागीर तेन्ना प्रोटेस्ट केल्लो आनी told the government is too steep a hike. Please, roll it back. Election time, just before, on the eve of the election, there was another hearing like this. There was another hike. Government held it back and said that we will support it through a budgetary provision. So these are routine kind of exercises which they are holding, hearings and all. Hike chalus asta. What is very interesting is ही hike तुम्ही करताच. Okay, forcing the common man to pay a slightly higher bill. But what are the takeaways for the common man? Are you giving good quality power, uninterrupted power? आता uninterrupted power आम्ही म्हणूच लागले कितली वर्सां जाली ईश्वर. We have been almost decades and decades we are telling them okay आम्ही बरो पावर दितले आनी पावर ब्रेकडावन आसचें ना. आयज मेरेन तें पयलीं आशिल्लें तशेंच आसा. एवरी टायम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट टेल्स अस दॅट आमी ट्रान्सफॉर्मर बरे घातल्या, आमी अंडरग्रावंड केबलिंग केलां, आमी अशें केलां तशें केलां म्हण. बट वेर इज द आउटपुट? जो टॅरिफ वाडटा तेजेर खंय वता? एन ओके फायन, यू आर ट्रायंग टू कवर अप द डेफिसीट. तुजे तेजेर लॉस पडटा तें तूं यू आर गोइंग टू सस्टेन इट. बट एटलीस्ट देर शूड बी सम टेक अवे फॉर द कॉमन सिटीजन. तूं आतां कितें काल आसा तेच आज मेळटलें पूण तूं एक्स्ट्रा फारीक कर. कितें म्हणटा तूं? हाका लॉजिक ना. बिकॉज टुमोरो इफ यू आर चार्जिंग समथींग एक्स्ट्रा ही हॅज टू गेट समथींग. करेक्ट. हय पांढरे, 2 दिसांची हियरींग आयकतकीर वॉट इज युअर इम्प्रेशन? कितें आहा, तूं जर पावर डिपार्टमेंटाचे सपोर्ट तांकां सपोर्ट केलो जाल्यार लोक आमकां गाळी घालतले. विशय आतां तसो वेगळो आहा. दर खेपे दर वर्सा जे तरेन पावर डिपार्टमेंट क्रोड्स ऑफ रुपीज स्पेंड करून पावर परचेस करता. कारण आमच्या कडेन प्रोडक्शन ना. हांवें लास्ट टायमच तुज्या डेबेटीन सांगलेली ही गजाल की आमच्या कडेन प्रोडक्शन ना पावरचें गोंयांत जायना, जे स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन कांय ना. सो आमकां छत्तीसगड आनी खंयच्यान हाडचें पडटा ती पावर. सो परचेस करतलो जाल्यार वर्साक शेकड्यांनी कोटींचो खर्च येता. आनी तो खर्च जर भरून काडटलो जाल्यार ते डिपार्टमेंटाचे खर्चच पडटा गजाली. ताका आनी उपाय ना म्हाज्या हेज्या प्रमाण तरी. आनी बाकीच्या राज्यां परस गोंयांत मातशी पावर 1-2-3 राज्यां परस जर कंपेर केली जाल्यार गोंयांत मातशी पावर सवय आसा. आतां गोंयांतल्या लोकांक जसो हेणी सांगलो जयलान की विनाखंडीत पावर कशी मेळटली, जी पावर पावर कट्स कमी जातले किंवा बिल कमी येतले, ह्यो गोष्टी कशें जातल्यो जाल्यार हेका मागीर तमिळनाडू सारको प्रोजेक्ट जाका आमचे कांय लोक विरोध करतात. म्हाका सांग, तो जो मेरेन येयना, काल सुदिनाचो स्टेटमेंट आसा 2030 मेरेन आमची गोंयची जी पावर लागतली ती 100,000 मेगावॉट टच जातली. सो तेन्ना तूं खंयचें हाडटलो पावर जर आमच्या कडेन लायन्सच ना जाल्यार. सो ह्यो कांय गजाली आसात त्यो जर जाग्यार पडत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता की पावरची जी टॅरीफ आसा, जो दर जो वाडटा पळय परतो तोय कंट्रोलान येवं शकता भविश्यान. आतां कशें आसा, आमच्या कडेन पावर हाडपाची लायनूच ना जितकी म्हणजे एडिशनल जाय ती. सो आमकां कशें मॅनेज करचें पडटा, कोणा कडल्यान घेवन मॅनेज करचें पडटा. आनी ताका ओपन मार्केटान तेजेर खूब खर्च येता. ही गजाल खरी आसा. सो म्हाका दिसता की सगळ्यांत पयलीं गोंयांत पावर चड कशी मेळटली, खंयच्यान मेळटली तेजेर काम करचें पडटा. इन्फ्रास्ट्रक्चर जाग्यार घालया आनी तेच्या उपरांत इन्फ्रास्ट्रक्चर जाग्यार पडना अनइंटरप्टेड कांय जावचें ना. हो जो प्रश्न काडिल्लो सुयेश की एडिशनल पयशे घेतात सामान्य मनशा खातीर, हो प्रश्न की आमचे कडच्यान तुमी एडिशनल पयशे घेतात पूण आमकां तुमी एडिशनल कितें दितात आनी आमचो पयसो खंय वता, हाजें उत्तर तुका विचारता. लोकांचे नजरेन हांव कांय गजाली सांगता. म्हणजे पावर सादारण परचेज म्हणजे सरकाराचो आर्ग्युमेंट जेन्ना पावर परचेजी खातीर सरकार वता, सरकाराचो क्लियर आर्ग्युमेंट की आमकां सादारण 360 कोटीचें डेफिसीट येता. तें भरून काडपा खातीर आमकां ही पावर टॅरीफ रायज जाय. आतां पावर परचेस सादारण सरकाराची जाता 2,200 कोटी म्हऱ्यान. ती थंयच आहा इतलीं वर्सां जालीं. ताका सरकाराक येता कितले, सादारण 1,800-1,500 कोटी येतात. 300-350 कोटीचे डेफिसीट बिलांतल्यान येता. 350 कोटीचे सुमार डेफिसीट. आतां सरकार कितें करता, तूं पावर लिकेजीस म्हणून जो प्रकार आहा किंवा थेफ्ट ऑफ पावर म्हणून हो प्रकार 1998तल्यान आमी पळयता. अजून ताजो मंत्री फुडें जावन एक मंत्री जावन तो सरकारां येवन इतलीं वर्सां सरकाराक या पूण ती जी प्रथा आशिल्ली चोरपाची ती अजून कुंकळे सारकेल्या, कुंडय सारकेल्या सगळे इंडस्ट्रियल इस्टेटींनी पावर गजलर चालूच आसात.
वर्क मेल्टिंग स्टेप्स. दुसरें तुमी बिलिंगा खातीर जे तुमी इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर खर्च म्हणलो, 18% ऑफ पावर थेफ्ट तुमचो, 18% ऑफ युअर 1800, हाऊ मच इट इज? ऑलमोस्ट 350 crores. बंद करा मरती, यू हॅव 350 crores. 18% पावर गळची तुमची, ती आशिल्ली तितली आहा. 35% वयल्यान 18% आयली ती कशी आयली? APDRP प्रोग्रामान आयली. APDRP हो कुमार मंगलमाचो प्रोग्राम 2002 तो तुमच्यांनी अजून सादारण आतां सुदीन आयिल्ल्याक ह्या सरकारान मातसो APDRP अंडरग्रावंड पावर केबलिंग जें आसा APDRP अंडर आनी ट्रान्सफॉर्मर सबस्टेशन ही आतां थोडी चालीक लागल्यात. नाल्यार फाटल्या 20 वर्सांक फक्त 20 ते 22% चालीक लागलो APDRP. APDRP क्रुशियल कित्याक? दर पावसाक तुमचें सादारण 150-200 कोटीचें इन्फ्रास्ट्रक्चर मोडटा. वादळांनी खांबे, लायटी, तुगेले कंडक्टर, ट्रान्सफॉर्मर, सबस्टेशनां ताजेर तुमी घालतात. तो सरळ तुमी आतां काडटा JERCतल्यान कंज्युमराचेर मारतात. तुमच्यांनी पावर लिकेज कमी करूंक जायना, तुमच्यांनी अंडरग्रावंड केबलिंग करूंक जायना, वीच सेव्स युअर 300 + 150 ऑलमोस्ट 450 crores पर इयर. ते तुमी करूंक सोदनात. सो अश्यो खुबश्यो गजाली आसात. म्हणजे तुमी जर करतले आसत हें करूं येता. पूण तुमकां तिसरें मिटरींग इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर कांयच फरक ना. बसतात आतां तरी थोड्यांक डिजिटल ती हें हातान दिल्ल्या ताका लागून वतात थोडे मिटर करपाक. इलेक्ट्रिसिटी मिटरींग म्हणपाक आसा पळय 70 to 80% मिटर घरा कडेन बसून मिटरां बिलां धाडटा आसतले. कोण म्हणटा आमकां एक्सेस मेळना, कोण म्हणटा गेटी बंद आसता, कोण म्हणटा वयर आसा हात पावना आनी मिटर रिडर वचनात. एक ठरयल्लें खंयचे तरी डिजीट आसता दर म्हयन्या मारीत रावतात. अरे घरांची पळय एका वटेन तुमचे पंचायती म्हणटा अनऑथोरायज घरां विस्तारत आसात आनी तुमची बिलां थंय 1800 कोटीच. कितलीं वर्सां जालीं 1800 कोटी? व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. दॅट पॉइंट ट्रस्टिंग पंचायत that means there is no unauthorized housing in Goa. लायट घेना There is no expansion of houses. सो ह्या मुद्द्याचेर किशोर हें आयकतकीर 2 दिसांची चर्चा तुवें खूब वॅलीड प्रश्न काडले. युअर इम्प्रेशन कितें? हें आमच्या जशें जॉयलान बरें सांगलें तें तुमी कितली चर्चा करा तुमच्या हड्ड्यार येतलीच म्हणून. पूण ही हड्ड्यार येतना एटलिस्ट मातशें एक समाधान आसपा जाय की बाबा आपूण जो पयसो एक्स्ट्रा पे करतलो ताजें कितें तरी चीज जातलें म्हणून. तुका दिसता? म्हाका दिसता सुयशान वेवस्थीत पद्दतीन हो विशय सांगलो. म्हणजे कितें कारणां ती, म्हणजे आमी एकी कडेन बिलां वाडयतात. ऑफकोर्स पांडुरंगान सांगलें तशें गोंयांत काय वीज प्रोडक्शन जायना, आमकां भायरसूनच वीज खरेदी करपाक जाय आनी वीज ही गरजेची आसा, ती सगळ्यांक लागता आनी त्या खातीर आमकां ती वीज घेवचीच पडटली. आनी फाल्यां सरकारान वाडयली सुद्दां जाल्यार आमी कांय करूं शकना. हांव सांगता की आमचो जो विजेचो दर आसा आनी शेजारचो म्हणजे तांकां लोड शेडींग आसून सुद्दां शेजारच्या महाराष्ट्र राज्यान जे विजेचे दर आसात पळय ते आमच्या पेक्षा डबलीन. तांकां लोड शेडींग आसा वयल्यान. आमचो अनइंटरप्टेड पावर आमकां जरी आजून मेळ्ळा. कांय थोड्या विलेजींनी हो प्रॉब्लम जाला, पूण आतां पणजे सारक्या शहरान कांय थोडे दीस आसता इंटरप्शन. हय हय. सो मेन बेजिकली इन्फ्रास्ट्रक्चर तुम्ही वन टायम इन्वेस्टमेंट करून हो जर सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर जर तुम्ही अपग्रेड केलो, तिने सांगले तशें मिटरींग आतां टॅक्नॉलॉजी इतली वाडल्या. म्हणजे तुका सांगता प्रमोद, तूं जर अशी वेवस्था करशीत मिटर जो दिसता आनी तुका कळटा म्हजें बील बाबा वचत आसा फुडें, म्हाका ह्या फावटी 1,500 म्हाका रेजिस्टर करपाक जाय, असली टॅक्नॉलॉजी हाडा बरें. पूण हें कांय धाडचें ना. कित्याक ती वीज खरेदी करपाचो जो वेव्हार आसा पळय तेणी सांगले तशें 2,000 कोटी ते तितलो 1-2% जर कुशीक काडशीत, बेश्टेच ते पावर डिपार्टमेंट म्हाका जाय म्हणून धडपडटात. कित्याक उजवाड घालपाक म्हणून जाणा तूं ते चिंततात काळोख केन्ना पडटा काय म्हणून. काळोख पडलो काय उजवाड घालपाक पयशे लागतात. सो हे सगळे प्रामाणीक इच्छा जर आसत न्हू प्रमोद, जाल्यार हे सगळे बिलां दिवपाक लोकांक कांयच तक्रार ना. पूण लोकांक खबर आहा हे हांगा वाडयतात आनी चोरतात म्हणून म्हणून तुका म्हणटा लोक काचावीस जातात.